मोपा विमानतळाचे सुवातेर हिसपा भायर झाडां मारप चल्लां. 21,000 झाडांचे कत्तलीचो बेत चल्ला. झाडांचेर नंबर घातिल्ले ना. झाडांचे वर्गीकरण करिनासतना झाडां मारतात म्हूण याचिकादार फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स ब्रेस्तारा हायकोर्टात पावले. Our contention is that the tree officer under the Preservation of Tree Act is required to visit the site, to get the trees marked, to see the size, the species of the trees, to see how many of the trees actually require to be cut and how many can he save, because the objective of the act is preservation of trees. But in this case, the tree officer has not visited the site, has not counted the trees, has not marked the trees also, and there are over a lakh of trees on the Mopa plateau, but permission is given for 21,700 trees, and they are felling all the trees. NGOच्या दाव्याक विरोध करतना सरकारान आर्ग्युमेंट घालो तो हो. एअरपोर्ट उबारूंक झाडां कापतात. हो प्रकल्प लोकां खातीर. ह्या प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो मेळ्ळा. झाडां मारूंक संबंदीत खात्यांकडल्यान सगळी परमिशनां आसात. याचिकादार NGTंत गेल्ले. थंय तांचो अर्ज भायर मारलो. एअरपोर्टा खातीर घेतिल्ली जमीन सगळी रानां वाठारनी. फक्त 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन रानां खात्याची. थंयची झाडां मारिनात. एपिलेट ऑथॉरिटी आशिल्ल्या वनपालान NGOची याचिका पयलीं भायर मारल्या. 21,000 झाडां हो बेठो आंकडो न्ही. पर्यावरणाचेर ताचो मोठो परिणाम जावं येता म्हूण दोनूय बाजू आयकल्या उपरांत हायकोर्टान स्पश्ट केलें. वनपालान याचिकादार NGOचो अर्ज भायर मारतना तकली वापरूंक ना. सरसकट झाडां कापूंक दिवचे परस कांय झाडां साल्वार करूं येतात म्हूण कोर्टान सुचयलां. वनपालान 7 तारखेक दिल्लो निकाल कडेक दवरून हायकोर्टान NGOक नव्यान याचिका घालूंक सूट दिली. परत वनपाला कडेन अर्ज घालून अर्थ ना. प्रधान मुखेल वनपालान हाचेर निकाल दिवचो. हायकोर्टाचे निरीक्षणान प्रभावीत जायनासतना निकाल दिवचो म्हूण हायकोर्टान सांगलां. प्रधान मुखेल वनपालान 4 सप्तकांत निकाल दिवचो. याचिकादार NGOन जाय जाल्यार त्या उपरांत सप्तका भितर हायकोर्टा कडेन येवचे म्हूण सांगून हायकोर्टान मोपा विमानतळाचे सुवातेर झाडां कापूंक 5 सप्तकांची स्टे दिल्या. It is really fantastic that the High Court has granted ad interim stay on the felling of trees. So from this moment onwards, no more trees shall be felled at the Mopa airport until the appeal is heard by the appellate authority in the matter of the tree felling permissions. So the tree felling permissions have been challenged us, and they will be heard by the appellate authority, who has been given 4 weeks by the High Court. In the meanwhile, there will be no tree felling at Mopa airport. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.